सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना हो सांगता की हांव इलेक्शन जावन रोखडोच BJP जॉयन जालो म्हणून हांव ताका विचारपाक वता आतां तुमी आतांच सांगलां तुमी हांव इंडिपेंडंट MLA म्हणून आनी हांव केन्ना जॉयन जालो हें म्हाका ताणें सांगचें. दुसरें तो सांगता लोकांक आमी फुलींग करता म्हणून लोकांक फटयता म्हणून ताणें सांगचें आमी केन्ना लोकांक फटयले ते फटयतलो कोण हे लोकांक मिसगायड हे करता. तशेंच जेन्ना आमी पयर सायडीर गेले आनीक डबल ट्रॅकिंगा लागून ते आमचे इफेक्टेड पिपलांक जेन्ना मेवलो तेन्ना म्हाका दिसता की आमचे एक्स पंच ओल्गा डेप्युटी सरपंच आहले ताकाय मेवलो आनी ताणें पयलीं एक स्टेटमेंट काडलेलो MLA वेलसांव येता म्हूण सांगलेलें आजून येवं ना वो कितें येवं ना ताणें स्टेटमेंट काडलेलो आनी म्हाका तो स्टेटमेंट आसा. जेन्ना हांव ताका मेवलो पयर फाटीं तुमी विडियोचेर आसतले तेन्ना ती म्हणपाक लागली आमी तुका रावताली म्हणून. जेन्ना गेलो तेन्ना डिस्कस केलें आनी विचारलें कितें प्रॉब्लम. जेन्ना आमी ताका सांगलें आमी जाता ते भाशेन तुमची घरां सेव करपाक जाता जाल्यार आमी डायवर्ट करता म्हणून ईस्टर्न टू वेस्टर्न सायडाक वता म्हणून ती वेस्टर्न टू ईस्टर्न सायड वता म्हणून शिफ्ट करता म्हणून. ती सारकी हॅप्पी जाली. तेगेली तोंडांतल्यान उतरां हांव नकळो मिडिया बी आहलेले आसतले इतले जाण आमचे आहलेले सगळे बी आहले तेजी तोंडांतल्यान उतरां ती सांगोंक लागली आयज सान म्हणपाक लागली आपूण बरे भाशेन न्हिदता इतले दीस म्हण आपणाक न्हीद पड नासली. ही ताजी उतरां हांव सांगोंक सोदता हे आमचे कोण जे लिडर आहा तांकां सांगोंक सोदता ग्रावंडाचेर वचा लोकांले फिलींग आयका स्टेजीर रावन बेश्टो बोवाड कोन्न नाका. तांचो प्रपोजल येवन दी म्हाकाय तांचें काम जाल्लें जाय. खंयच्याय टायमार कितलेय डिफिकल्टी करून येयल्यो जाल्यार म्हाका खंय वचपाक पडलें दिल्ली वचपाक हुबली वचोंक पडलें हांव मुगेली पर्सनल गाडी घेवन हांव हें फॉलोअप करतलो आनी म्हाका हें करून दाखोवपाक जाय. हातून कितें तो म्हाका दाखोवपाक जाय जेन्ना तुमकां कळटलें हातून कितें तो MLA फंड आनी ZP फंड हो लोकांक मिसगायड करता म्हणून रोडा लागून हांव लोकांक मिसगायड करना आनी म्हाका सांगपाकूय नाका वो आजून एक केन्ना पंचूय जावं ना सरपंचूय जावं ना ZP जावं ना आनी MLA जावं ना. वो डिफिटेड कॅन्डिडेट कळ्ळें तुका. एकान सांगतलो कितें एकान म्हाका सांगपाक गरज ना कितें हो तर कितें पंचूय तर जाल्लो जाल्यार तें कितें तें कळटालें. जेन्ना हो आंतोन वाज 30 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा आंतोन वाज पंच जालो डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी ZP जालो आतां MLA आसा. ग्रासरूटाचेर हेणें काम केल्लें आसा आनी हो काम करीत रावतलो. हो मनीस व्हडले गाडयेन भोंवपी न्हू जाय तेन्ना भोंवता. हांव मोटरसायकलीन भोंवपी तुमकां खबर आसा. तो सांगोंक सोदता हो फार्मर्साची हो म्हाका सांगता हो केन्ना शेतान गेला पांव तर धरलो हेणें ही फार्मर्साची म्हाका सांगता तो खंयचोय पॉयंट खंय हाडनाका. मदें तुवें G20 पॉयंट हाडलो समिटाचो अरे डबल ट्रॅकिंग आनी G20 समीट हेचेर संबंद ना मरे तूं तो कितें मिक्सअप करता रे हांगा. म्हाकाय फिलींग आहा म्हाकाय लोकांले प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय. हांव मागता वांगडा कितें जाता ते भाशेन हांव जरूर आमचे जे बाग जे इफेक्ट जाता ते भाशेन म्हाका सेमानूय सांगलां बरें कॉपरेशन आसा जाता ते भाशेन हांव लोकांले सॉल्व करपाक पावता. एलिगेशन काडटा काय म्हणजे बरें धाड आनी मुगे विचारूंक जाय मुगे पंचायत सारकी ओपन हांव सगळें ओपनली सांगता क्लोज डोर कांय ना. आनी मुगेले आतां सद्या 2 हाय पंचायत हाय ते येवपाक पावले सो एनी टायम आसा ताका विचार हांवें केन्ना कितें बंद अंडर क्लोज डोर कितें केलें
What's your personal views on this double tracking? Double tracking, I am opposing double tracking because people are opposing it. I know it is bad. Coal is also bad. I am opposing it, but we are not in the power to oppose it because it is a central government. वेलसांवचो रावता कणसावली. फर्स्ट पॉयंट म्हणल्यार सर आंतोन वाज आमचो कोर्टाले MLA तेका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जाता तेन्ना जातले देवान म्हाका होप आहा तो कितें तरी बरें करतलो म्हणून. कांसावली रावपाक लागल्यार आयज हांव 20 वर्सां जालीं पूण कांयच बरेंपण जावंक ना. म्हजे फॅमिलीक म्हजे बायलेक जायते त्रास पडटा. कांसावली बाजारांतसून कितें हाडटलो जाल्यार 1 वर 2 वर ट्रेन थांबता आनी आमी 1 वर पासून घरा लागीं कोणूच आसना. येवपासून रावचें पडटा. सरान बरो न्यूज दिलो म्हणून हांव सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वासान रावता सर आनी आमचो गांवचो सरपंच भाव सावियो पेरेरा बरें करतलो म्हणून. We convey to all and sundry that double tracking and coal we are dead against. But you have to understand, double tracking is inevitable. As our MLA has already conveyed that 85% of this double tracking has been completed. It looks impossible. Secondly, coming to coal, we have to all understand, like somebody has said that coal is originating from Australia. Maybe it originated from anywhere, but you have to understand where is the landing point. Landing point falls in Vasco. Now, where is the MLA involved in handling of the coal? Is the coal stored in Cortalim? Is the MLA involved in transportation of the coal? The only way our MLA is involved is that coal is transiting around 8 to 10 kilometers through the Cortalim constituency. म्हणून कितें ताका कोणा आतां तो ग्रास रुटाचें तेणें सांगलां आपण खुच्यानसो येयला. अरे हे मनीस एक 5 जालो न्हय, हे मनीस त्या सिटाचेर बसलो न्हय, हेका लोकांक धाडायले आनी हे मनीस उलयताय जो कितें आहा सर. आज हांव तर उलयतां म्हाका एक्सपिरियन्स आहा, म्हाका बिजनस एक्सपिरियन्स आहा, म्हाका पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आहा. हांव MLA बी जालो ना, बट MLA बराबर ओर मिनिस्टरा बराबर भोंयलां. तर माय एक्सपिरियन्स हांव कितें उलयतां तें म्हगे एक्सपिरियन्स उलयतां. हांव फोटींगपण उलयतां. हांव तर मुगेल तर खूंय फोटी मारता. तूं म्हाका खंयच्याय माध्यमांतल्यान जावन हांयसर आहे मोकळे बाबा इतली फोटी मारता. आतां कालचें आमचें तें पण सांगलां तें इतलें सर थिंगा भोंवन चोयलां. लोक अशें म्हणटा की आज आमकां बरी न्हीद पडटली की रेल्वे ट्रॅक हें जाता शिफ्ट जाता. डबल ट्रॅकाचेर हांव थोडसो सकल पडटा तेंय हांवें दाखयलां. पूण हो इशू जो आत्तां जो हांव सारको डीप गेला 4-5 प्लेन आमकोडे दिले रेल्वेन सराको दिले तेगे टेबलाचेर हांव बसून चोयलां. एक भाकरान आज पासून खुंयच्याय कोर्टा वचोन एक स्टे हाडला. कितें हाडला जर तर मुगे भाटांतल्यान कितेंय तर वयता सो म्हाका फूल रायट आहा वचोन स्टे हाडून स्टॉप करता. तुमचे इंटेन्शन सिन्सियर आसा. म्हजें इंटेन्शन सिन्सियर आहा आनी हांव तयार आहा. आमी हें सांगलां तुमचे प्रॉपर्टींतल्यान वयता तुमी डॉक्युमेंट्स हाडाय. सरान सांगलां आमी तुमकां एडवोकेट कार्ड दिताय. फुल पॉलिटिक्स चलता. हितून कल्प्रिट कोण? कल्प्रिट एक 4 जाण हांवें सांगलां तुमकां. एकाक तो लॉस्ट जाला कॅन्डिडेट तेका लोकांक भायर उडयला 2 पार्टी पूण तो गेलो. दुसरो आहा तो MLA आहलो तेका कांयच करूं जालें ना. आतां तेका वचून फिगरां येवपा जायो. आनी तिसरो तो मॅच फिक्सिंग ह्या मनीस आनी तिचो कोण येता सांग म्हाका. आतां भाकार तूं म्हाका सांग. तुका आमी पयर सांगलां देर आर जे भाकार आहाय वेल्सां व्हडले भाकार आहाय मरे. एक भाकार कितें येना आनी हांव मागोतां त्या लोकांक कळ्ळें म्हज्या गांवच्या लोकांक कळ्ळें MLA तुमचे बरोबर. आनी तुमी म्हणटाय तो रेल्वेको कितें येना, तो झगडपा येना, तो पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन तुमकां कितें जाय तुमी येयाय मुगे ऑफिसां येयाय तुमगे बरोवन दियाय आनी हांव पण तुमकां हेल्प करता. हें तेगे इशू. तुमी थिंगा लोक एकठांय जाता आनी तुमी म्हणटाय ताका थिंग यो आमचे बराबर बॉम्ब मार. तो कित्याक बॉम्ब मारता? तो आमचे बराबर जीव दीत म्हणून सांग. तो कित्याक जीव दीत म्हणटलो? हे पिशांगे मरे हे कोण उलयताय ते.